आयज गणपतीची मूर्त पूजेक लायली। कोरोनाचे सावाट कमी आशिल्ल्यान अंदू बाजारात आसूं वा दुकानांनी भाविकांची गर्दी आणि उमेद पळोवपाक मेळ्ळी। पळयात काय उर्बेभरीत देखावे। आज गणेश चतुर्थीचे तुमकां सगळ्यांक गोवा 365च्या वतीन हुनूनीत परबीं आज जो गणपती आसा हो व्हरपाक लोकांनी स्टार्ट केल्ले कडेन आसा आनी कितलेशे लोक जे आसात हे आपापल्या गणपती जो आसा हो घेवन आज वचपा लागले कडेन आसा। आज ती चवथ धुमधडाक्यान गोंय भायर आख्या इंडियेभर सादर केल्ली जाता। आज आमी आसात हे कुंकळे आनी बाळ्ळी ह्या गांवांत आनी हांगचे जे लोक आसात हे आपापल्या गणपती घेवन वचपा लागले कडेन आसात। आयच्यान गणेश चतुर्थीक व्हडा उमेदीन सुरवात जाता। तशेंच सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ तशेंच घरांनी गणपती आता लोकांनी हाडलेले आसा आनी ताची विधिवत पुजा लोकांनी आयज केल्या। आनी तशेंच हो एक उत्सव आनी बिंचोली गणेशोत्सव मंडळ जे एक मोठे मंडळ आसा गोंयांतले तांणी हांगा शनिवार वाड्याचो प्रतिकृती हांगा केल्लेली आसा। ती पळोवपाक खुबशे लोक येतले अशें आमकां दिसता। म्हणजे लोकांक इतिहास हो कळपाक जाय की शनिवार वाडो कसो आसलो आनी पुण्या वचचे परस हांगाच येवन बिचोले लोकांनी शनिवार वाड्याक पळोवपाक जाय। हीच जे मंडळाचे सदस्य आसा तेंची इच्छा आसा। सगळ्या लोकांक गोमंतकाच्या सगळ्या जनतेक विनंती आसा की बिचोली सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ हे गेली जवळ जवळ 39 वर्सां आमी हो महोत्सव साजरो करता आणि ह्या महोत्सव साजरो करता आसतना विविध असे आमी देखावे हांगा सादर केल्ले असले। यंदाचे जे खास आकर्षण जे आसा ते आमच्या मंडळातर्फे आमचो मित्र प्रोफेसर चित्रकार तसोच मंडळाचो सदस्य श्री मिलिंद तेली हांच्यांनी हो पुण्याचो जो प्रख्यात असो पुण्याचो पेशवे वाडो जो आसा तो शनिवार वाडो हांगा हुबेहूब साकारलेलो आसा। काल सेंट्रल सेगमेंट जॉईन केल्या उपरांत जुवारी ब्रिज हो पुराय जालो आनी नोव्हेंबर पर्यंत जुवारी ब्रिजा वयल्यान ट्राफिकूय वचपाक सुरवात जातली हे मनाक खूब खोस भोगता। एके वटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी दुसऱ्या वटेंतल्यान वेलफेअर स्किमीच्या निमित्तान लोकां पर्यंत पावप हें काम चवथीच्या निमित्तान केलें ही मनाक चड खुशालकाय दिसता। आनी परत एकदां हांव चवथ गौरी गणपतीच्या निमित्तान सगळ्या जाणांक हांव व्हडा उमेदीन ही चवथ साजरी करची। 1.5 दीस 5 दीस 7 दीस अशा मोठ्या प्रमाणात गोंय लोक घराघरांनी किंवा सार्वजनीक गणपती पुजता। आरती एक मंगलमय वातावरण पुराय गोंयभर आसा। समेस्त गोंयकारांक चवथीचो बाजार स्वयंपूर्ण चवथ बाजार हाकाय खूब बरो रिस्पॉन्स सगळ्यांनी दिलो त्या बद्दल तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी चवथीची परत एकदां समेस्ताक हुनूनीत परबीं दिता। फोंडेच्या सदर बाजार सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळान 11 दिसांच्या गणपतीची मूर्त पुजेक लायली। ह्या निमतान 11 दीस ह्या मंडळान तरातरांच्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यात।
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सदर हाजो अंदू सुवर्ण महोत्सवी वर्स आसा. 1972 सुरू जाल्ले ह्या संस्थेचे आज जवळ जवळ 51 वर्सां जाता. ह्या 51 वर्सां आमी मुद्दामून सुवर्ण महोत्सवी वर्स अशें ताका आमी म्हणिल्लें आसा. मंडळान एक संकल्प केलो की एक सुवर्ण अलंकार हो श्रीच्या चरणी हे करपाचो आनी त्या प्रमाण आमी सुवर्ण अलंकार आज आमी श्री गणपतीच्या आंगार घाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे अंदूचे जे कार्यक्रम आसा हे धार्मीक कार्यक्रमाचेर आमी चड भर दिल्लो आसा आनी ताका लागून आमी अशें म्हणिल्लें आसा की सत्यविनायक व्रत 51 वर्सां जाल्लीं आसा त्या ताका लागून 51 जाणांचे 51 दाम्पत्याचे सत्यविनायक व्रत जातलें. त्याच प्रमाणे आमचे राष्ट्रीय कीर्तनकार चारुदत्त बुवा आफळे हांचे बी 2 दीस 6वें आनी 7वें दिसा तांचें कीर्तन जातलें. त्याच बरोबर 1000 महिलांचो एक आमी संकल्प केल्लो आसा जो 11वो दीस आसा. ह्या 11व्या दिसा आमी 1000 महिलांक हांगा एकत्र जमोन अथर्व शीर्षाचें पठण जातलें. गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्ण नायक, बाळ्ळी कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार.